मुरगावा कोळशाच्या प्रदूषणाच्या इशून परत तकली वयर काढली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान बावटो दाखयला म्हूण एक्टिव्हिस्ट फुर्योज. मान्यताय खंय प्रायोगिक तत्वाचेर. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 15 दिसांच्या प्रायोगिक तत्वाचेर म्हूण दर्यांतल्या मुरिंग डॉल्फिनाचेर कोळसो देवंक मान्यताय दिल्या. I was shocked and disappointed to learn about GSPCB's consent to MPT to handle coal at mooring dolphins on a trial basis. What do they mean by this trial basis? Does the GSPCB consider Vasco cars to be some sort of laboratory rats for its experiments? This pollution promotion board has lost all its legal and moral authority to continue. And how are they going to prevent the impact on marine life in the bay? This has serious consequences for fisher folk in Vasco and anyone who eats fish in and around Goa. So if this GSPCB board finds itself in a position where it cannot discharge its duties as per the Air and Water Act, this board must resign and allow those with strength of conviction to actually do the job that is necessary. Basically, त्यांच्याकडे ground pollution हँडल करपाक जायना, and now they have come up with a different innovative idea. जसे की वास्कोचे लोक असं पहिले गिनी पिग त्याच्यात ते एक्सपेरिमेंट करतले. दे वॉन्ट टू ट्राय समथिंग ऑन इनसाइड दी सी आणि पोल्युशन जाता काय ना जाता ते कंट्रोल करपाक. सगळे खंय चल्ला केंद्रीय पोर्ट आणि शिपिंग मंत्री नितीन गडकरीच्या दबावान. एक्टिव्हिस्टांची तयारी रस्त्यार देवपाची. मरीन डॉल्फिन जे पळय हा ते ओपन हा आनी थिंगा वारो मारता तो चोवपा जायना. सो हांव सांगता म्हाजो डिमांड की हें परमिशन जें पळय तेणें दिलां ट्रायल एश म्हण तें जाता तितले बेगीन तेणें फाटी घेवचें. जो मिड सियान चड वारो मारता हितून पोल्युशन डबल जावपाचें आसा. जे स्पिलेज जाता ते डायरेक्ट दोर्यान वचपाचें आसा. मरीन स्पिशीज काबार जावपाचें आसा. आख्खे तिसवाडी तालुकाक आनी आख्खे मुरुंबगांव तालुकाक त्रास जावपाचे आसा. तुमी आयज स्मार्ट सिटी म्हणटा पणजे, त्याच पणजे सिटीन आयज कोल पोल्युशन वाडलेलें आसा आनी हे मरून डॉल्फिन जालेले आयज डबल जावपाचें आसा. पूण हे तुमी लोकांक कित्याक फटयता? हेजेर क्लियरली जालेलें आसा की गोवा पोल्युशन बोर्ड आनी ताचो चेअरपर्सन जो आसा हो सेंट्रल डिरेक्शनाचेर काम करता. ह्या नितीन गडकरीचे प्रेशरा खातीर तूं आयज हे गोंय काबार करूंक सोदता आनी आमी सरकाराक वॉर्निंग दिता की हे परत तुमी कोल हँडलिंग नाल्यार कोल वाडोवपाचें चिंतले जाल्यार आमी ह्या फाटी रस्त्यार येतले आनी मागता सीएमाक ती इंटरव्हीन करचें. दर्यांतल्यान उक्ते बोटींनी कोळसो हाडप म्हणल्यार प्रदूषण आनीक पातळटले. उदकांतूय कोळसो पातळपाचो भंय. नुस्तेकार आनी दर्यांतल्या जिवाळीक धोको म्हूण आनीक एक इशू. प्रुडंटा खातीर वास्को सावन विक्रम नायक.